विश्व कोंकणी केंद्राच्या श्रीमती लक्ष्मी आणि व्ही नंदगोपाल शणै लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओकू तुमकां स्वागत. आज आमच्या संगत आसा बाल साहित्य कादंबरी आनी काणयो बरोवन फामाद जाल्ली श्रीमती माया अनिल करंगटे. तुमकां नमस्कार आणि ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. आता माया मॅडम, तुम्ही कादंबरी बरयतात आणि तुमच्या हालींच अमृतवीण कादंबरीक साहित्य अकॅडमीचो पुरस्कारय मेळ्ळा. काणयोय बरयतात, नाटकुळय बरयतात, पूण बाल साहित्य म्हळ्यार मायाबाई, मायाबाई म्हळ्यार बाल साहित्य म्हणून जावं कारण कितें? पयलीं बालसाहित्य सुरवात करूं ना, कविता कथान सुरवात केल्ली. पूण बालसाहित्य जेन्ना बरोवपाक सुरवात केल्ली तेन्ना बालसाहित्याची म्हज्या लायफान एक सुनामी कशी जाली आनी भरपूर बरयलें आनी तातूंत म्हाका पुरस्कार बी मेळत गेले. आनी भुरग्याक शिकयतालें हांव केजीच्या, ताका लागून तांचेर म्हजो अभ्यास जालो, संशोधन जालें आनी तेय हातूंतल्यान हांव बालसाहित्यांत मुखार आयलें. तुमचें वृत्ती जीवन जे प्रोफेशन तें खंय जावन सुरू केलें तुमी? बाल साहित्य जावन या शिक्षकी जावन सुरू केलें या कोंकणींत कशें आयल्यात तुमी? हांव कोंकणींत आयलें तें उसरां. हांव पयलीं वाचन करतालें, खूब वाचतालें आनी वाचता वाचता म्हाका लेखक जावचें अशें एक मना आशिल्लें. पूण कॉलेजीन वचत हांव लेखक नाशिल्लें. हांव कॉलेजाच्या दुसऱ्या वर्सा आशिल्लें 1975. एका चल्यान लेख बरयलो की दादल्या खातीर सावधान पुरुषानो. म्हणजे हांवें ताजेर आमी उत्तर दिवया म्हणलें आनी आमचे मैत्रिणी म्हणून सावध हरणी सावध ग म्हणजे बायलांक सावध करपा खातीर एक लेख बरयलो आनी तें म्हजें पयलें लिखाण. आनी तेन्ना जें पेन हातान घेतिल्लें तें म्हजें अजुनूय चालू आसा. ताजे नंतर कविता बरोवपाक लागलें, लेख बरोवपाक लागलें मराठींतल्यान. आनी हें सगळें मराठींतल्यान बरयतना कॉलेजांत दत्त नायक बी ते आमचे कॉलेजीन आशिल्ले जे कोंकणी खातीर झगडी करताले आनी ताजी म्हाका इल्ली वळख जायत गेली. आनी कॉलेज जातकीच हेमा नायकान चित्रंगी अंक हें केलो आनी ताजे खातीर एक स्पर्धा दवरली आनी तातूंत म्हाका कवितेक पयलें प्रायज मेळ्ळें. थंयच्यान म्हजी वळख हेमा नायक पुंडलीक नायक हांचे कडेन जाली आनी कोंकणी जे लोक सगळे ते त्या वेळार वावुरताले, उदय भेंब्रो, दर्या, चंद्रकांत केणी अशे सगळे जे कोंकणी लेय आशिल्ले त्या समाजा कडेन म्हजी वळख जायत गेली आनी हळू हळू म्हजें मराठी फाटल्यान पडत गेलें आनी हांव कोंकणीन बरोवपाक सुरवात केली. म्हणजे चळवळीत पयलें आयलें, सायड बाय सायड बरयतालें आनी कोंकणी चळवळ आनी साहित्य हाजी म्हजी सुरवात जवळ जवळ 80तल्यान सारकी. 75तल्यान बरोवपाक लागिल्लें पूण 80तल्यान म्हजें सगळें लिखाणाक अशें वेगळ्या हें जालें सामकें. आतां चळवळेन तुमी आयिल्ले वरवीं ताचो तुमकां फायदो जालो आनी कोंकणीच्या साहित्यान तुमी बरोवंक सुरू केलें म्हणून. चळवळींत इनवॉल्व जाल्ले वरवीं साहित्यांत बरोवंक प्रेरण लागता म्हणून तुमकां भोगता की? म्हाका मेळ्ळी, कारण कोंकणी चळवळींत आयिल्ल्यान म्हाका सगळे कोंकणी लोक मेळ्ळे आनी ते कितें बरयतात, कितें करतात. म्हणजे मराठी वाचन भरपूर आशिल्लें, मराठी आनी हिंदी हांव खूब वाचतालें. कोंकणी कडेन हांव तितलें नाशिल्ल्यान त्या वेळार म्हाका चळवळींत आयिल्ल्यान सगळे कोंकणी लेखकाचें वाचन वाचूंक मेळ्ळें, ताजोय फायदो जालो आनी म्हज्या लेखनाक एक धार येवपाक लागली ती चळवळींत आशिल्ल्यान अशें म्हाका दिसता. आतां तवडची चळवळ आनी आतांची कोंकणी चळवळ ताचे मदें कांय एक डिफरन्स आनी चळवळीची आतां गरज ना म्हणून तुमकां भोगता की कोंकणींत? ना, आतांय चळवळीची गरज आसा. तेन्नाच्या चळवळीची गरज आशिल्ली कोंकणीक आमी हें करपाची, राजभास कोंकणी करूं जाय, घटक राज्य जावूं जाय, 8व्या वळेरेंत वचूं जाय, हे आमचे प्रश्न आशिल्ले आनी ताजे खातीर ती चळवळ आशिल्ली. ती एक वेगळे तरेन चलताली. पूण आतां गरज आसा कोंकणी सगळ्या लोकांक हें करपा जाय, सगळे कडेन पावोवपा जाय. आतां फक्त कोंकणीच उरूं ना, तर भारताय भाशांत भारताच्या भायल्या भाशांनी वचूं जाय ही एक दुसरो हें आतां आसा आनी त्याच संदर्भात नवी चळवळ जाय जी आतां भुरगीं ते चळवळीत हें करतात. ह्या नवी चळवळ जाय म्हण तुमी सांगतात जाल्यार तेचें स्वरूप कशें आसूंक जाय म्हण तुमकां भोगता? रूपरेषा कशी आसूंक जाय? स्वरूप म्हळ्यार आमची पयली भास दुसऱ्या हातून वचूं जाय, ट्रान्सलेशन जाय जावं सामकें. आमच्या भुरग्यांनी वेगळें वेगळें वाचन करूं जाय, वेगळ्या वेगळ्या भाशांतलें वेगळें वेगळें वाचन म्हणटना सगळें कोंकणी आनी आमचे आतां हें आसाच म्हणटा बाकीचे सगळ्या भाशांतलें वाचन करूं जाय आनी त्या नदरेन चळवळी नवी चळवळी तशी येवपा जाय. आतां तुमी शिक्षकी जावन सुमार तेंप आसल्यार तुमकां वावर केला, तुमकां तो अनुभव आसा. आतां शिकपाच्या माध्यमांत कोंकणी ताची परिस्थिती कशी आसा गोंय राज्यांत? गोंयांत एक विशय म्हणून मान्यते आसा, एक विशय सगळे KG to PG सुद्दां आसा. पूण तशें आजून कोता येना. पयलीं 4 वर्सां
प्राथमीक शिक्षण जें आसा तें कोंकणींतल्यान गोंयांत जावं जाय. अशें बाकीच्या भारताच्या बाकीच्या राज्यांनी तशें आसा. तशेंच गोंयांत जावं जाय. जर प्राथमीक शिक्षण गोंयांत कोंकणींतल्यान जालें, गोंयांतच म्हणना हांव, कोंकणी जंय आसा थंय सुद्दां जरी प्राथमीक शिक्षण जर कोंकणी भुरग्याक कोंकणींतल्यान दिलें जाल्यार तांचे वाचना कडेन चड लक्ष वता आनी तातूंतल्यान ती वाचपा कडेन पावता असो म्हजो एक समज आसा. म्हणजे हांव तशेंच तरेन मुखार सरलें न्ही. मराठीन शिकलें, मराठी वाचत रावलें आनी तातूंतल्यान मागीर कोंकणी कडेन आयलें. तशें भुरग्याक जर मुखार हें करतली आनी मातृभाशेंतल्यान शिक्षण जर भुरग्याक दिलें 4थी मेरेन धरया जाल्यार तांच्या आकलन शक्त चड वाडटा. तांकां ग्रास्पींग पावर वाडिल्ल्यान मुखावेल्या शिक्षणाक तांकां खूब फायदो जाता अशें म्हणटा. आतां तुमी शिक्षकय आशिल्ल्यात आनी तुमी कथा, कविता आनी कादंबरी बरयतात वय जाल्यारय तुमचें चडशें काम बाल साहित्यांत आसा. तुमी शिक्षकय जावन आशिल्ल्या वरवीं आनी तुमी एस्पेशली KGच्या भुरग्यांक आनी शिकयतले, तो अनुभव तुमकां बाल साहित्य रस्त्याक पैद्याक पडलो गी, उपकाराक पडलो गी? हांव बाल साहित्यकार जालें तर म्हज्या KGच्या भुरग्यांक लागून. ताजे पयलीं हांव बाल साहित्य बरयनाशिल्लें, म्हणजे बाकीचें साहित्य आशिल्लें. पूण हांव जेन्ना शाळेंत शिकोवपाक गेलें, भुरग्यांक काणयो सांगूं जाय. काणयो सांगल्यो पारंपारीक ज्यो आशिल्ल्यो, लोक काणयो सांगल्यो, पारंपारीक काणयो सांगल्यो, पूण त्यो तांकां नाका आशिल्ल्यो. ती कितें म्हणटाली म्हाका, आमी चडशे कोलो हुशार अशें धरतात. ती म्हणटाली म्हाका, मायेताई कोलो हुशार नाका, कोल्याक बुद्द शिकोवया. हातूंतल्यान म्हजी कोल्या दादाची पालखी हें पयलें पुस्तक जल्मा आयलें, जें भुरग्यांनी म्हाका सांगलें की आमी कोल्याक हें करया, ताका हें दाखोवया म्हणून. तें बाल साहित्याचें पुस्तकां म्हाका NCERTचो पुरस्कार सुद्दां मेळ्ळो. आनी म्हणजे अशे तरेन भुरग्यांनी म्हाका वेगवेगळ्यो काणयो म्हजे कडल्यान बरोवन घेतल्यो, सगळे तरेच्यो. शिवाक अशें करया, आनी कितें करया, मनशांचें आनी कितें करया. म्हणजे तांणी म्हाका बाल साहित्यकार घडयलो. हांव सदांच म्हणटा, हांव जर बाल साहित्यकार आसा म्हज्या KGच्या भुरग्यां खातीर. तुमी तांकां गुरू आसल्यात आनी ती तुमकां गुरू. म्हजी गुरू. हांव तांकां शिकयलें म्हणना, तांणी म्हाका शिकयलें. पूण एक सांगा मायाबाई, आतां तुमी भुरग्यांक हे बाल साहित्याच्यो काणयो सांगतात, ताचो परिणाम कसो जाता तांचे वयर? खूब जाता भुरग्यांक. भुरग्यांक आमी आतां नितीच्यो काणयो, निती म्हणनासतना म्हणजे देख दिण्यो काणयो म्हणटा आमी. देख दिनासतना आतां नवो अशें हें आसा की आमचे पयलींचे काणये सकयल देख आसताले. ह्या काणयेंतल्यान आमकां अशी देख मेळ्ळी. आतां तसो कांय ना. आतां ती काणीच अशी आसूं जाय की ती भुरग्याक आपुणूच देख मेळटा. आनी ताजो परिणाम भुरग्याचेर खूब जाता. तें हांव म्हज्या भुरग्यां कडेन वर्गान पळयतालें. हांवें एक काणी तुमकां हाजी बेगीन शाळेंत येवं जाय हाजेर एक काणी बरयली. ताजो परिणाम त्या भुरग्याचेर न्ही, ताज्या पेरंट्साचेरय जालो अशें म्हाका बाकीच्या पेरंट्सांनी सांगलें. म्हणजे अशे तरेची किंवां शिकूं जाय. तूं बाबा शीक म्हणून भुरग्याक सांगल्यार भुरग्याक राग येता. तें शिकून कशें बरें जाता हाजे संदर्भांत हांवें काणयो बरयल्यो. अशे वेगवेगळे विशय जे आमकां हातून आशिल्ले, परिसर अभ्यास, एनवायरमेंटल स्टडीज आसता, तातूंत आमकां जे विशय आसात तांचेर हांवें काणयो बरयल्यो. जे तांकां अक्षरां शिकोवपा जाय ताजे खातीर काणयो रचल्यो आनी कविताय रचल्यो तांचे खातीर. अशे तरेन हांवें भुरग्यांक मुखार भुरग्यांक शिकयता हांव बाल साहित्यकार जालें. आतां तुमी निवृत्त जाल्यात. आतां तुमी शिकयलीं भुरगीं ती आतां व्हडल्या कामार आसतली. खंय मेळिल्ले तेन्ना तुमकां तांकां जाल्लो अनुभव तुमचे कडेन वांटून घेतलो आसा गे? सामकें मेळटात खूब जाण. कोण दोतोर जाल्यार, कोण इंजिनियर जाल्यार, कोण व्हडल्या व्हडल्या हातून आसा. पूण ती कितल्याय व्हडल्या हातून आसूं, मायेताई म्हूण म्हऱ्यान येतात. खंयी बाजारांत वचूं, मायेताई उलयलो काय म्हजें लक्ष वता आनी बाबा तूं कोण, तें भुरगो आतां वळखुपा येना. पूण तो जेन्ना म्हजे म्हऱ्यान येता, आपलें नांव सांगता, तेन्ना म्हाका ताजें सगळें भुरगेंपण दोळ्या मुखार येता आनी खूब आनंद जाता. म्हाका हे म्हजे व्हडले पुरस्कारशे दिसता. आनी म्हजे हांवें तांकां काणयो सांगून हें केल्ले, ते म्हजे भुरगे लेखक जाले. ते लेखक जाल्यात, ते बरयतात, ते म्हाका चड आनंद जाता. आनी ते जेन्ना MA BA करतात, म्हजें साहित्य वाचतात आनी म्हज्या साहित्याची चर्चा करपाक म्हजे म्हऱ्यान येतात, तेन्नाय बी म्हाका खूब आनंद जाता. म्हाका पुरस्कारच मेळिल्ल्या भशेन दिसता. आतां तुमी कथा साहित्य आसा तुमचें, ताचे उपरांत कवितेचें साहित्य आसा. म्हाका ओडस आसा त्रिवेणी म्हणून तुमचो एक ग्रूप आसलो आनी कोडयाळ थोड्या तेंपा कांय थोड्या वर्सां आदी तुमी आयिल्लो. तो आतांय तुमचो ग्रूप कार्याळ आसा गी, एक्टीव आसा गी? हय, आमचे अजुनूय चालू आसा त्रिवेणी म्हळ्यार हांव, नयना आडारकार आनी नूतन साखरदांडे. आमचे ह्या ग्रुपाची सुरवातच मेंगलोरान जाल्ली. मेंगलोर परिशद आशिल्ली आनी आमी तेन्ना बसून नयना आडारकारान सांगलें आमी असो एक करया
की एकच प्रयोग आमकां खबर ना ते मागीर कितें जातलें तें की आमी तिगाय समकालीन वर्सांनी फाटीं फुडें बरोवपाकय फाटीं फुडें पूण आमची कविता एका भशेन एक आवय विशय घेतले जाल्यार म्हजी आवय वेगळ्या भशेन नूतनाची वेगळी नयनाची वेगळी पावस म्हजो वेगळो ताजो वेगळो तेन्ना आमी थरयलें की आमी एक वाटे घालया पयलीं पावसाचेर निसर्गाचेर मागीर आवय मागीर सामाजीक अशे तरेचे वाटे करून आमच्यो कविता वेचल्यो हांगाच सगळें मेंगलोरांतूच घडलें आनीक तें ठरयलें आनी आमी गोंयान गेले गोंयान वतकीर आमी ते सारको प्रोग्राम बसयलो आमचो एक कंपेरर करपाक घेतलो आनीक आमी पयलो प्रयोग केलो कला अकादमीन थंय जे लोक आयिल्ले सगळ्यांनी म्हळ्यार तुमी हो प्रयोग सगळे कडेन कित्याक करना चड करून माधव बाब आमच्या फाटल्यान लागले की तुमचो प्रयोग सुंदर जाता अशें तुमी सगळे गोंयभर करात मागीर आमकां जाय आशिल्लें अनुदान सगळ्याक करतलें जाल्यार तेन्ना कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष आशिल्ले उदय बाब ताणें सांगलें बरे भशेन दिता म्हणून आमकां 15 प्रयोग करपाक कोंकणी अकादमीन पयलीं अनुदान दिलें आनी ते हातूंतल्यान एक बॅन ताणें सांगलें बॅनराचें नांव मात येवं जाय कोंकणी अकादमीचें तें केलें आमी आनी गोंयभर आमचे प्रयोग करपाक लागलीं बॉम्बे वचून केलो मेंगलोरांत येवन हांगा केलो आनी आमचे जवळ जवळ आतां 60 कडेन जाले आतां चडशे आमकां हातून कॉलेजान आपयतात हांकां भुरग्याक कविता कशी सादर करप वाचप न्ही कविता वाचन वेगळें सादर करप वेगळें ते खातीर आमकां आतां चडशें आमी कॉलेजींनी वचून करता हाच्या फाटलो उद्देश कितें आसलो तुमकां कविता त्रिवेणी सुरू करचे हय ती म्हणजे नयनाक अशें दिसतालें की आमी समकालीन आमच्यो कविता कश्यो आसा आनी त्यो कश्यो सादर करप ताजो हेतू आशिल्लो सादर करपाक ते कशे तरेन लोकां मुखार दवरपाचें म्हणून त्याच हातूंतल्यानच आमी हें केल्लें आनी ताजो फायदो खंय कॉलेजीन जाता अशें आमकां ते टिचरी सांगतात जे आमकां आतां आपयतात की भुरग्याक कळटा म्हणून तुमी कशी सादर करता कितें करता आतां तुमी मलगडी कवयत्री आमी जायते कविता बरयल्यात आनी त्रिवेणी तसो लेखक आतां बरोवन वाचूंक दिवची कविता वेगळी आनी बरोवन सादर करची कविता वेगळी आसूंक जाय म्हणून तुमकां भोगता की सादर करप म्हणजे नाट्यकरण कशें तातूंत हावभाव येवपा जाय न्ही आनी ते आमी धरून अशी वाचपाची ना एक वेळ पळोवनूय वाचतात पूण ताका सगळ्या चेहऱ्याचेर हावभाव येवपा जाय तें म्हत्वाचें सादरीकरणान तें आसता म्हणटकीर ती कवितेचो जो भाव आसा तो आमी आमच्या तोंडा वेल्यान सांगतात आतां तुमी सामाजीक समस्ये कडेन तुमच्या कवितेद्वारे या तुमच्या काणयांद्वारे ह्या कादंबरीद्वारे उलयतात आतां साहित्य अकादमी पुरस्कार जोडली तुमची कादंबरी आसा अमृतवेळ ते एका विधव स्त्रियेच्या चे वयर आसा ती तांतले कॅरेक्टर सीता देवी कोण आसा सीताबाई आनी हाचे गोवा लिबरेशनाच्या फाटीर सो तुमकां हे सगळे समस्ये तुमच्या कादंबरींतल्यान या बरपांतल्यान हाडूंक मुखेल प्रेरणा खंय जावन मेळटात तुमच्या बोवारां जावन मेळटात या कशें साहित्यांत अशे विशय हाडपा प्रेरणा म्हणजे हांव वाचन खूब केल्लें आसा वाचिल्लें आसा आनी ताजे वरवीं म्हाका कळ्ळें न्ही की साहित्यांतल्यान हांव कितें तरी म्हजे जे विचार आसात ते हांव साहित्यांतल्यान लोकांक सांगूंक शकता म्हणटकीर ते विशय जे विशय अशे हातून आसतात ते म्हाका साहित्यान घेवपाची आवड जाली आनी तातूंतल्यानच म्हज्यो कथा जे समाजान कितें घडटा जे लोकां मुखार येवूं नाशिल्ले अशेय बी जे विशय येवचेशे दिसतात ते विशय हांवें घेवपाक केले सेम कादंबरीच्या वेळार जाले कादंबरीतली जी सीताबाई हांवें रंगयल्या तशें हांवें खूब बायलो पळयल्यो ज्यो लिबरेशना पयलीं तांकां शिक्षणाक म्हत्व दिवन आपल्या भुरग्यांक वाडयता शिक्षणा खातीर ती धडपडटाली आनी त्रास काडिल्ले स्वता म्हज्या घरान म्हज्या आज्जेनी बी हे त्रास काडिल्ले ती आपल्या तोंडान सांगताली आनी मागीर हांवें ते जेन्ना पळयल्ले अश्यो बायलो म्हाका खूब मेळ्ळ्यो म्हणजे त्या बायलांचेर हांव सदां विचार करतालें आनी अशी बरोवं जाय दिसताली पूण कादंबरी बरोवप कथा बरयतली कथा अशा बायलांची केल्ल्यो सो कादंबरी बरोवया ही प्रेरणा म्हाका आमचे महाबळेश्वर सैल कादंबरीकार तांणी दिली ते म्हाका सदांच सांगताले तुजी कथा म्हळ्यार एक कादंबरी तूं बरय मागीर तांचे कडेन हांवें डिस्कशन केलें तर म्हणपाक हय तूं म्हाका समाज येवपा जाय कादंबरीत कॅनवस व्हडलो तर समाज येवपा जाय तूं समाजांतले अभ्यास करपा जाय अभ्यास करप चड म्हत्वाचें कादंबरी कथा तरी सहज जाता मागीर त्या खातीर म्हाका फाटल्या काळार बायलो कश्यो रावताल्यो ते हें करचें पडलें स्वता म्हजी आवय सून म्हूण आयिल्ली तो काळखंड बरोच 56 हांव जाल्यार ती आई म्हजी 20 वर्सां फाटल्या ताजे पयलीं म्हजी आनी कोण सोयरी आशिल्ली हांवें सगळ्या बायलांचें हें घेतलें की तुमी तेन्ना कशीं करतालीं घरान कशीं वागतालीं कितें करतालीं तें सगळें बरोवन काडलें असो अभ्यास केलो भाटकारशाही तर हांवें पळयल्लें आनी हांवें स्वता काम केल्लें तातूंत तें म्हाका खबर आशिल्लें तरी म्हज्या बापायन म्हाका
वाटकार कशे कितें तें सांगिल्लें. आनी ह्या विशयाचेर हांवें खूब वाचिल्लें पुस्तकां. ते सगळे अभ्यास करून हांवें ती कादंबरी बरयली. स्वातंत्र्या पयलीं कशें आशिल्लें आनी स्वातंत्र्या नंतरचें लायफूय तातूंत हांवें घालून ती कादंबरी बसली. म्हणजे एका कथेचें बरप आणि एका कादंबरीची रचना ताच्यामध्ये सामकें वेगळें हे आसता म्हणून तुमकां म्हणटा की. आनी कादंबरी खातीर तुमी विशेष अध्ययन करीचें म्हणजे म्हणटा, अभ्यास करीचें खूब अभ्यास करूं जाय. कथा कशी आसता, एक विशय मेळ्ळो तितलोच एलोबरेट करप, तितलोच व्हडलो करून बरयली. एकूच विशय आनी एकूच फॅमिली, एकाच फॅमिलीची बरोवपाक शकता. कादंबरी कळ्ळो केन्ना एकूच फॅमिली येना. कोणें म्हाका म्हणलें की तुजी खूब पात्रां आसात. कादंबरी घराणें व्हडलें घरा भशेन एकत्र घर, आनी तातूंत पात्रां खूब येतलींच. आनी एकाच विशयाचें फक्त सिताबाई येवना, म्हणजे तातूंत तो विठ्ठल आसा, विठूभाऊ, ताजो वेगळें आयला, ताजें चरित्र वेगळें आयलां. तातूंतल्यान वेगळीं वेगळीं चरित्रां. तातूंत कल्याण एक आयलां, कल्याण ताई कल्याण कितें घेतलां तिजी चरित्र आयलां, ती कशी त्या समाजांतली ती कशी वागताली, अशें वेगळे वेगळे हातूंतले थरांतले लोक कशें वागता म्हणजे अशें दाखोवचें पडटा. आनी ताजे खातीर खूब अभ्यास करूं जाय. म्हाका ह्या कादंबरी परस हांवें दुसरी कादंबरी बरयल्या घट्टां घडयता, आनी ती आसा म्हजी एबनॉर्मल भुरग्यांची, म्हणजे मंगोलियन स्पेशल चायल्ड. ते स्पेशल हाजेर आसता पळय त्या भुरग्याचेर करतना म्हाका खूब अभ्यास करचो. डॉक्टरा कडेन उलोवचें पडलें. म्हजो कजन आसा गायनेक, ताजे कडल्यान हांवें ती सगळी म्हायती घेतली की अशे भुरगे जावपाक कारण कितें तें घेतलें. मागीर हांवें अशे भुरगे जांगेर आसात, म्हणजे सोयऱ्यागेर म्हजे फ्रेंडाले भुरगे आशिल्ले, तांची मुलाखती घेतल्यो. तांची सगळ्यांची नांव हांवें बरयल्यां तातूंत, म्हणजे 2 उतरां बरयल्यां तातूंत, आनी तांची हें घेतलें. आनी दुसरी म्हाका आनी एक इचलकरंजीचो भुरगो ताजे विशीं वाचपाक मेळ्ळें. त्या भुरग्याक आवय बापायन कसो वाडयलो हो, आनी सगळ्यांचो साराचेर हांवें कथा बरयल्ल्यो. म्हाका मूळ सुरवात जाली ती शाळेन. म्हाका तशे भुरगे आयले जे स्पेशल चायल्ड आयले, तांकां शिकयतना आमकां खूब त्रास जालो. आनी डॉक्टर सांगताले नॉर्मल शाळेंत तांकां घाल, नॉर्मल शाळेंत घाल्यार तांकां शिकयतना आमकां कसो त्रास जाता हो हांवें अनुभविल्लो. आनी तांचे पेरंट्स येतात, आपल्या भुरग्याक ते पळयतात तो खेळना पळय एका जाग्यार बसला, आनी बाकी भुरगीं धांवतात खेळटात, आनी तेदवाळ ते पेरंट्साच्या दोळ्यांतलें दुख्ख म्हाका सामकें त्रास करतालें खूब. आनी तें म्हज्या मनान घोळटालें. ताजे 4-5 कथा बरयल्यो, पूण म्हाका समाधान जालें ना. ताजी कादंबरी जाय आनी बरोबर म्हाका ती हांवें सगळें हें मटेरियल तयार केल्लें. कशी बरोवं कितें बरोवं म्हाका जायनाशिल्ली. ती म्हाका ती इचलकरंजीचे त्या मनशाचे ते भुरग्याची सगळी म्हायती मेळ्ळी, बूक मेळ्ळो. आनी हांवें तांकां फोन केलो, तर तुमचें म्हणलें अशें अशें वाचलें हांवें. तेन्ना भुरग्याचें कितें ताणें आपली सगळी खबर सांगली. तर तूं हाजेर कितें बरय जाल्यार बरय. तेच खातीर मागीर फोन केला, म्हाका कादंबरी बरोवपाक जाय, तुमच्या भुरग्याक टार्गेट धरता हांव बरयता बरें. आनी ताणें म्हाका परमिशन दिलें. आनी ताजेर ती हांवें घट्टां घडयता एका भुरग्याक घेवन. आवय बापूय ताका कसो वाडयता, आनी वाडयलो म्हणून जायना, एक ठरावीक स्टेजीर वतकीर मुखार तो भुरगो स्वतावून कांय करना. सगळे पेरंट्स ज्यांचे मुलाखती घेतल्या ते पेरंट्साचें मत आशिल्लें, आमी ताका आतां सांबाळटात, आमचे कडेन पयसो आसा, आमच्या फाटल्यान कितें हो व्हडलो प्रश्न. सगळ्याच्या मुखार होच एक प्रश्न की आमी म्हणटकीर त्या भुरग्याक कितें करप. आनी हाजेर मुंबय पुण्याक आश्रम आसा ते हांवें वाचिल्ले, तांचे विशीं लेख वाचिल्ले. म्हणून हांवें म्हज्या कादंबरीची शेवट अशी घालां की अशा भुरग्याक खातीर एक आश्रम गरजेचो, आनी ते काडटात अशें दाखयलें, तितल्यार सोंपयलें आनी कांय ना. पूण ताका सोल्युशन कितें तरी जाय आशिल्लें. पूण म्हाका हे कादंबरीक खूब अभ्यास करचो पडलो. आतां कादंबरी, कथा, कविता, बाल साहित्य, ताचे उपरांत तुमी नाटकुळेय बरयल्यात थोडे. नाटकुळ थोडीशी. ह्या सगळ्या प्रकारान तुमकां आवडचो प्रकार खंयचो? कथा. कथा म्हणजे सामकी आवडीची, आनी चटकरून बरोवन जाता बी कथा. आनी ते खातीर न्ही, पूण कथा म्हाका, आनी आतां म्हाका कादंबरी आवडपाक लागल्या. आतां हांव 3री कादंबरी बरयल्या सितेचेर, रामायणांतली सीता. म्हाका अशें दिसता की सितेन खूब हें केलां, पूण रामाचेर आमी सगळे रामा देव सुद्दां केलो, रामाक सामको वयर वयर काडला, पूण सिता खंय तरी दुर्लक्ष अशें म्हणजे म्हाकाच दिसूं लागलें. आनी सितेक जेन्ना गुरवार आसतना लक्ष्मण सोडटा तो प्रसंग हांवें एक वाचलो, आनी तेदवळचें दुख्ख म्हाका खूब दुखलें. आनी त्या खातीर हांवें ताजी सितेचेर कादंबरी बरयल्या. ती आतां प्रिंटिंगाक गेल्ली आसा, केन्ना येता पळय. अखेरेक तुमी स्त्रियेचे वयरूच केंद्रीकृत करून बरोवन वतात. स्त्री मुख्य म्हजी, पूण हांवें कांय कथांक दादल्याकय न्याय दिला. कांय दादले अशे म्हाका हें जाले जे खूब सहन केल्या कांय दादल्यांनी. आपले एकट्यान एबनॉर्मल भुरग्या खातीर खूब सहन केल्लें, त्या दादल्याचेर अशें बरयलां.
आनी एकटो आपल्याली मेंटली अशी बायल ना, पूण त्या बायले खातीर तो दादलो कितले करता, कितले भोगता अशाय दादल्याचेर बरयला. अशें आयल्यात म्हणजे दादल्याचेरय कथा येत. आता चळवळीचे आणि संघटनाची गजाल आमी उलयतना तुमी खंयच्या कालखंडांत त्या चळवळ्यांत आयल्यात, तशें आतांची भुरगीं चळवळ्यांत येतात की येवंक पाटी करतात. आतां MY म्हणजे मायभास चळवळ सुरू जाली तेन्ना सगळे कॉलेज भुरगीं सगळीं आयिल्लीं आशिल्लीं तातूंत चळवळी. अशीच कितें जबरदस्त चळवळ मेळ्ळी जाल्यार भुरगीं येतात. तशी उमेद या उत्साह आसा भुरग्यां मदीं आसा. तशी जबरदस्त तरेन मुखार हाडपाचें कोणी जायना अशें. पूण आतांच्या नव्या पिळगेच्या लेखकांतय या लेखिकांतय ते साहित्याच्या बद्दल जे फायर या स्पार्क आसा म्हणून बघता की उणें जाला म्हणून बघता की तुमकां? आमचे वेळार जी स्थिती आशिल्ली ती आतां ना, ती परिस्थिती ना. पूण नवी कोणी बरयतना त्या नव्या भुरग्यांचे जेन्ना आमी वाचतात तेन्ना म्हाका तातूंत स्पार्क दिसता आसा हांकां. पूण ताणें तें वाडोवंक जाय. तांकां लागीं घेवन आमचे वेळार कशें जाल्लें, आमचे मेळावे जाताले, आमकां म्हालगणे लागीं घेवन हें करताले. तशीं आतां भुरगीं तांकां आमी सांगतात की तुमकां कितें विचारपा आसल्यार विचार, हे तुजी बरी आसा कविता, तातूंत अमकें अमकें चुकलां, परत कितें जाय जाल्यार सांगपाक यो. ती येनात. हें एक आमचें दुख्ख मातशें. ती बरयता, तांचे कडेन स्पार्क आसा नव्या भुरग्यां कडेन, पूण ती मुखार येना. ताणें आनी ताजें वाडोवपा जाय. तें तांचे कडेन सातत्य दिश्टी पडना अशें. अशें आसूंक शकता न्ही मायाबाई. आतां आमी आमचें स्कूल वेगळें, आमचें आदलें स्कूल. आमी वॉट्सॅपार ना, आमी फेसबुकार ना, आमी चॅट जीपीटीचेर ना. ते देखून आमी तांचे तो पयस उरले म्हणून बघना गे तुमकां. म्हळ्यार आतांची नवी टॅक्नॉलॉजी खंयची आसा तातूंत आमच्या जनरेशनाच्या आमी फाटीं उरल्या. नवी भुरगीं तांच्या हातूंत आसा चॅट जीपीटींतल्यान. ते देखून ते एक गॅप उरला म्हणून तुमकां बघता की. आनी तुमकांत हांवें तो कंप्युटरांत तांतू चड अपग्रेड जायचें म्हणून बघता की केदाळे. आमी करूं जाय. म्हज्या बरोबरची सगळीं जर केल्यात, हांवें अजून तितलो प्रयोग करूं ना, पूण म्हज्या बरोबरीची सगळीं जी पळय इश्टिणी म्हज्यो बरयतात ती ह्या नव्या तांत्रीक हातूंत आसा मुखार. आनी आमी तांत्रीक हातूंत मुखार वचून तांचे कडेन जॉयन जावपा जाय आमकां सामकें दिसता. त्या कारणा खातीर म्हणजे नवे पिळगेचे तो गॅप उरलो तो तांचे मदीं आनी आमचे मदीं ना. ती आमचे कडेन लागीं आसा तशी, पूण त्या खातीर उरल्या अशें न्ही. तांचे आतां ते सगळे मोबायलाचेर हाजेर ताजेर, पूण त्या खातीर ती पेल्यान उरल्या अशें म्हाका दिसना. पूण आमची खंय तरी मेळप, कितेंय तरी अशी इश्यू येवं जाय तेन्ना आमी मेळटात न्ही. ते आतां आमचे कमी जाले. म्हणजे मेळावे दर आनी कितें जे पयलीं जाताले तशें आतां ना. ते जाल्ले जाल्यार घडये आमचें परत परत मेळप जातलें आशिल्लें. आनी तातूंतल्यान जशी आमी बदल्ली तशी नवी पिळगी बी बदलतली आशिल्ली, पूण तें आतां खूब कमी जालां. आतां तुमकां एक विशय मेळटा, हाचे वयर एक घडीत ताका रेस्पॉन्स दिवचें म्हणून बघता. एक समाजीक इश्यू मेळटा, ते दळा हांवें कविते बरोवन रेस्पॉन्स दिवचे गी, काणी बरोवन रेस्पॉन्स दिवचे गी, कादंबरी बरोवन रेस्पॉन्स दिवचे गी, तशें कन्फ्युजन तुमकां आसता न्ही? विशय येता तोच तसो येता. एक ल्हान विशय जाल्यार टक्कून कविता जाता ती. जाता ती आपुणूच जाता कविता बी, ती मुद्दम करची पडना. एखादो विशय येता, आतां म्हजी एक मजा सांगता. हांव चायो बोयो आमी जे पळय पोस्ट करतात, खरवस तुमी हांगा कितें म्हणटात तें खबर ना. मेलविनाक विचारिल्लें हांवें, म्हाका कळुना ताणें. पूण तो विशय आमी जे हें करतात ती दूद, गाय बी ती जें दूद येता पयलें ताजे आमी जो पळय पदार्थ करता खावपाचो, आमी ताका पोस म्हणटात. ताजें जें दूद आसता तें सारकें ना जाल्यार आमी ताका सायो बयो म्हणटात. ह्या विशयाचेर म्हाका लेख बरोवपाक जाय आशिल्लो, म्हणून म्हाका तें रेडिओचेर म्हाका वाचपा खातीर म्हाका सांगिल्लें, आनी तो लेख बरय, चायो बयो. हांव बरें आसा, चायो बयो लेख बरोवपाक हांव बसलें. आनी लेख हांव मनान म्हजे सामको लेख आसा आनी हांव विचार करतालें कितें बरोवं, कशें बरोवं. ती बरयता बरयता म्हजी कथा जाली. अशी एक म्हणजे असोय बी प्रसंग घडटा. पूण चड करून आतां कादंबरी जर बरयतले जाल्यार तो विशय हांव येवजिता. तो मुद्दम येवजून हांव ते विशयाचेर बरयल्या. घडटा घडयता जावं किंवा अमृतवेळ जावं किंवा नवी म्हजी भुंयकन्या सितेचेर जावं, आनी मुखार म्हाका ज्यो बरोवपा आसा म्हण हांवें विशय काडून दवरले त्यो. ते सगळे विशय ठरयल्ले. कथा अशी आसता की कोणालें कितें आयकता, पटकरून मनाक खंय तरी स्ट्रायक जाता, ती कथाच येता. लेख कितें आनी कितें पळयलें तेजेर लेख जाल्यार लेखूच येता. ते हाजेर ताका कन्फ्यूज जावपाचें म्हज्या बाबतींत तरी कांयच जायना. सामकें ते आपुणूच विशयूच ते आपूण आपल्याक घेवन येतात. आतां तुमी एक लेखिका,
आता लेखिका म्हणून तुमच्या कुटुंबात या तुमच्या वावरांत काही स्वारस्य गणितां तुमकां घडतात की तुमी लेखिका म्हणल्या खातीर? मी तांकां कसो इंटरेस्ट हय हय तर म्हाका पयलीं कुळाराय बी खूब उमेद दिल्या सगळ्यांनी. हां आनी म्हजे पयले वाचक म्हजी भावणां आसताली, म्हजे 2 भयणी आनी भाव ते आसताले. ते म्हाका सांगताले वाचून बरयलें की वाचून दाखोवप तांकां, ही अशी बरयते, आनी ती कितें चर्चा करताली किंवा ही तुजी बरी जावना, हो विशय बरो दिसना, ही कविता नाका, अशेंय बी सांगताली. म्हणजे म्हजे पयले समिक्षक म्हजी भावणां आशिल्ले. मागीर हांव लग्न बी जालें, हांगा आयलें म्हणल्यार समिक्षक म्हाका कोण ना, पूण हांव बरयतां म्हणल्यार म्हज्या घोवाक खूब उमेद, सगळ्यांक म्हणजे फॅमिलीन. आनी आतां सुद्दां म्हजे सगळे फॅमिली म्हाका तशी हें करता उमेदी. पूण घोवाचें म्हाका खूब सहाय्य आसता, ताका खूब उमेद हांव बरोवपाची आनी बरय म्हणटा तो म्हाका, तो हेल्प करता कामाक आनी म्हाका आपली म्हजी कामां आपूण करता आनी तो म्हाका बरोवपाक टायम दिता, अशें आसा. तुमकां जायते पुरस्कार भोवमान मेळ्ळ्यात, पूण चड करून बाल साहित्याक तुमकां मेळ्ळ्यात. सो एक बाल साहित्य रचपी म्हणूनच तुमकां उडासाण दवरचें म्हणून तुमची आशा की कादंबरीकार या कथाकार म्हणून? कादंबरीकार, कथाकार, पूण सगळ्याच साहित्यकार म्हाका कवी म्हणले जाल्यार म्हाका आवडटा. ओके. आता तुमचे कडेन कविता खंयचे आसात की? आसा. हां हां वाचून दाखोव. हय 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 वाचून. कवितेचें नांव काळखाचें झाड. तें झाड काळखाचें, तें झाड काळखाचें, ताजी फुलां काळखाची आनी ताजी फळांय बी काळखाची. तें झाड काळखाचें, ताजी फुलां काळखाची आनी ताजी फळांय बी काळखाची. ताच्या भोंवतणी काळोखूच काळोख, ताच्या भोंवतणी काळोखूच काळोख. एक दीस त्या झाडागेर एक अजाप घडलें. एक दीस त्या झाडाचेर एक अजाप घडलें. इल्लोसो काजुलो येवन ताच्या पानार बसलो. चिमटीभर काजुलो येवन ताच्या पानार बसलो. ताणें पुनवेचें सपन फुलयलें. त्या काजुल्यान पुनवेचें सपन फुलयलें. झाडाक आतां उजवाडाचेंच पिशें लागलां. झाडाक आतां उजवाडाचेंच पिशें लागलां. ताळी मुळी झाड आतां पेटून उठलां. ताळी मुळी झाड आतां पेटून उठलां. भितरल्या काळखाचेर ताणें जैत मेळयलां. भितरल्या काळखाचेर ताणें जैत मेळयलां. काळखाचे बंद ताका भायल्यान तोपूंक लागल्यात. काळखाचे बंद ताका भायल्यान तोपूंक लागल्यात. शिरंतरांनी ताच्या इंगळे व्हांवतात. शिरंतरांनी ताच्या इंगळे व्हांवतात. काळ्या काळ्या काळखांत झाड आतां भगभगता. काळ्या काळ्या काळखांत झाड आतां भगभगता. झाडाक आतां जैताचो मार्ग मेळ्ळा. झाडाक आतां जैताचो मार्ग मेळ्ळा. सान्न्या पालो गुठलावपाचीच ताका संवय जाल्या. सान्न्या पालो गुठलावपाचीच ताका संवय जाल्या. इल्लेशा काजुल्यान केदें अजाप घडयलां. इल्लेशा काजुल्यान हें केदें अजाप घडयलां. काळखाच्या झाडार आतां उजवाड फाकला. काळखाच्या झाडार आतां उजवाड फाकला. अपुरबायेची कविता हे आमच्या जिवितांत अशेंच घडता. कितलो निराश, कितले नेगेटीव थॉट्स असल्यार एक ल्हानशें पॉझिटीव आशावाद आयल्यार ताचे तो आमचें जिवीत फुलता. भायर आसा अपुरबायेची कविता. सो तुमचे विचार आमच्या सांगात वांटून घेतल्या खातीर मायाबाय तुमकां हांव विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार.